नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. नवरात्र उत्सवाक सुरवात जाला आणि नवरात्र म्हणलें काय ना दोळ्या मुखार येतात ते देवीचे वेगवेगळे रूप आणि तेंचे अवतार. नवरात्राच्या वेळार आमी देवीची पूजन तर करताच, पण त्याच्या बरोबर खुबशे मनोरंजनाचे कार्यक्रम म्हणजेच गरबा, दांडिया तसेच वेगवेगळे खेळ, फुगडी असे आमी कार्यक्रमांचे आयोजन करतात. ह्या निमतान सगळी बायलो एकठांय येतात आणि एकठांय येवन आपले मनोरंजन करतात, नाच करतात, फुगडी करतात आणि आपले जो वेळ आसा हो उमेदीन देवीच्याच पांया कडेन घालयतात. बायल ही देवीचेच रूप अशें आमी मानतात आणि ह्याच देवीचें पूजन वेगवेगळ्या मंडळांनी, वेगवेगळ्या वाठारांनी खूब उमेदीन आणि भक्तिभावान जाता. नवरात्रेच्या वेळार जरा हटकेचो भाग आपल्या मंडळांनी जावचे अशें म्हणून खुबश्या मंडळांनी आमकां एप्रोच केल्ले, आमकां रिक्वेस्ट केली की तांच्या मंडळान आमचे हे कार्यक्रम जो आसा जरा हटकेचो हो तेंच्यांनी आमी आयोजीत करचो म्हणून. पण आमचे कडेन वेळ कमी आशिल्ल्या कारणान आमी कांय मंडळ थंय आशिल्ले देवी पूजन तुमचे पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतली. आज आमी आयल्या ओजरी हांगासर आणि त्या निमतान हांगासर तुमी पळोवंक शकता देवीचें पूजन जाल्लें आसा. तशेंच सुंदर देखावो हांगासर आसा. त्या निमतान खुबश्यो बायलो एकठांय आयल्या आणि जरा हटकेचो स्पेशल भाग जो आसा नवरात्री स्पेशल भाग हो थोड्याच वेळान आमी सुरवात करतली. पळयत रावा तुमी सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. नमस्कार. माझे नाव असा यशवंत वासुदेव मयेकर. या दुर्गा उत्सव समितीचा उपाध्यक्ष. या ठिकाणी आज पुरण मीडियाद्वारे जरा हडके हा कार्यक्रम इथे सादर होत आहे. या कार्यक्रम करण्यासाठी आपल्या सौ सारिका शिरोडकर या कार्यक्रमासाठी या आमच्या गावात आलेल्या आहेत. या आमच्या दुर्गापूजनाला यंदाच्या वर्षी 12 वर्षे पूर्ण होत आहे आणि तपपूर्ती कार्यक्रम आज या ठिकाणी आम्ही साजरा करतो आहोत. 12 वर्षापर्यंत अनेक प्रकारचे आम्ही कार्यक्रम या ठिकाणी केलेले आहेत. सांस्कृतिक, सामाजिक अशा अनेक प्रकारचे कार्यक्रम या ठिकाणी व्यवस्थितपणे पार पडले आहेत. यासाठी आपली जी टीम आहे या टीमीने बहुत पुष्कळ सहकार्य केलेलं आहे. आज या ठिकाणी या दुर्गादेवीची महती संबंध मीडियाद्वारे सगळीकडे जाणार आहे. हे मोठं हे भाग्य आमचं आम्ही समजतो. नवरात्री स्पेशल भागाक आमी सुरवात करता आणि माझे सगळे इश्टीण हांगासर जमल्या, सगळे हांगासर जी जमिल्ली आसा तांकां मना पासून येवकार. तशेंच सगळ्यांक नवरात्रीची खूब खूब शुभेच्छा. सुरवात करता आमच्या पहिल्या रावंडाक जो आसता फुगड्यांचो रावंड. आणि म्हजे बरोबर ल्हानशे बाय आसा ते बरोबर हांव चिट्स काडटलें आणि पळोवया आमकां ह्या रावंडाक पार्टिसिपंट कोण मेळटली ती. पयले पार्टिसिपंट आसा रिद्धी, नम्रता कुबल, कश्मी शेटये, कोमल शेटये, सुकांती मयेकर. फुगड्याच्या रावंडाक आमी सुरवात करता आणि ह्या रावंडाची 5 पार्टिसिपंट म्हज्या बरोबर आसा. सुरवात करूया आमच्या पहिल्या पार्टिसिपंटा कडल्यान. बरें, तुका एक सोंपोसो प्रश्न आसा आणि कोणे प्रॉम्प्ट करप ना उत्तर येता जाल्यार तांकां जर येना फक्त हात वयर करा तुमकां विचारतले. नवरात्रीच्या वेळार घटस्थापना ही खंयच्या दिसा आसता? ओके, सुकांतीक हो उत्तर येना. खरेंच खबर ना? हां हां, ओके. तुमच्या पैकी आनी कोणाक खबर आसा? हात वयर करा फक्त. कोणाक खबर आसा फक्त हात वयर करा. मंडळाच्या लोकांक खबर आसूंकूच जाय. प्रश्न आशिल्लो नवरात्रीच्या वेळार घटस्थापना ही खंयच्या दिसा आसता? नवरात्रीच्या वेळी घटस्थापना ही आश्विन शुद्ध प्रतिपदेला असते. ते नाव सांगा तुमचे. यशवंत मयेकर. ओके, सो आमचो हो ऑडियन्स प्रायज वता यशवंत मयेकर हांकां आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश प्रायज. नाव सांगा. कश्मी शेट्टी. तुम्ही कितें करता? विसरली ती कितें करता ती. हाऊस वायफ, कामाक वता. हां, ओके. तुजो प्रश्न आयक. ही एक म्हण आसा ती तुमी पुरी करपाक जाय. म्हणी आयकला मागीर ना. खाकेत कळसो गावाला वळस. खाकेत कळसो गावाला वळस. खाकेत कळसो गावात वळसो आणि उत्तर तांचे सारकें आसा. मोठ्यान थाळ्यो जावनी तेंचे खातीर. आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. फुडली पार्टिसिपंट सुटली एकदाशी आणि प्रायजूय मेळ्ळो म्हणटा ती. नाव सांगा. माझे नाव नम्रता कुबल आणि हांव टेलर आसा आणि म्हाका डान्स करपाक खूब आवडटा. अरे वा, डान्स करपाक आवडटा म्हणल्यार की खूब बरें दिसता जिवाक आमकां. कित्याक आमचे दुसरो रावंड जो आसा डान्साचो आसा. सो ऑलरेडी आमकां एक पार्टिसिपंट हांगासर मेळ्ळी आणि
डान्स फुगडी दांडिया खेळटा हय दांडिया गरबा दांडिया येता खेळपाक आवडटा हय ओके तुझो प्रश्न आहे वैष्णोदेवी तीर्थस्थान हे खंय आसा याद तोंडाकडे आसा पण लक्षात येईना आता टेन्शनान विसरली दिसता कोणाक येता हात वर करा फक्त काश्मीर उत्तर चुकला ओके हेवटेन कोणाक खबर आसा न्ही अमरनाथ न्ही ओके सांग उत्तर आसा जम्मू कटरा आणि वो प्रायज आम्ही कोणाकूच दिवं शकना पण चेतना खातीर आम्ही ताळयो दिवं शकता अशें खूब फावटी जाता उत्तरां अशी सामकी खबर आसता तोंडाकडे आसता पण टेन्शनान विसरून वता नांव सांगा तुमचें माझे नाव रिद्धी गजानन खांबल. तुका एक सॉंग आमी आयकतली तो सॉंग ते सॉंग खंयच्या मुवीतले तुवें सांगपाक जाय ओके वो लोग निराले होते हैं माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं. ओके सॉंग आयकले हे सॉंग खंयच्या मुवीतले सांगपाक जाय तुवें मा शेरोवाली. उत्तर चुकले मा शेरावली ओके हांगा उत्तर पळोवया कितें दिता ती आशा. उत्तर चुकले ओके राव जय माता शेरावाली. उत्तर चुकले आनी कोणाक ट्राय करपाक जाय कोणाक खबर आसा ऑडियन्सान जय माता दी. उत्तर चुकले उत्तर आसा मुवी अवतार ओके आणि परत एक फावटी ह्या प्रश्नाचे उत्तर तुमकां येवंक ना ताका लागून म्हाका ताळो दिवं शकता तुमी शेवटचे पार्टिसिपंट माझे नाव कोमल कमलकांत शेटये. ओके नवरात्री उत्सव हो आमी मनयता तुका कितें दिसता तेजो हेतू किंवा कित्या खातीर मनोवपाचो कसो नवरात्र म्हणजे एक दुर्गा मा आसा पळय सगळ्या डिफरंट अवतार घेवन सगळे करपाक शकता ती. सो सगळ्यांक अशें कळपाक जाय की एक लेडी जावन ती सगळें करूंक शकता जाल्यार दादलो मनीसूच सगळें करता अशें ना. सगळ्यांक म्हणजे ती अशी दाखयता की लेडी एक घरानूच रांदप आनी हें करप अशें न्हू की ती आपल्याक प्रोटेक्ट करपाक शकता सगळें करपाक शकता फक्त तिका हिम्मत जाय इतलेंच. आनी कितें आनी सेकेंड थिंग इज सगळीं जाणां आपल्या कामान इतली व्यस्त आसता की तांकां एन्जॉय करपाक टायमूच नासता आतांच्या हितून. सो तांकां एन्जॉयूय करपाक मेळटा येवन म्हणल्यार सगळीं जाणां मेळून कितें तरी एक फंक्शन दवरून सेलिब्रेट करून एन्जॉय करपाक मेळटा. ओके व्हेरी नायस बरे थॉट्स आसा तुजे आणि म्हाका दिसता सगळ्यांचो होच हेतू आसतलो की ज्यो बायल्यो तांकां एक उदाहरण आमच्या देवीक पळोवन की कितेंच इम्पॉसिबल ना सगळें पॉसिबल एक बायल करूं शकता. सो तुजे प्रश्न आयक कितें तो हो एक रिलेशनाचेर प्रश्न आसा हो तूं सांगपाक जाय रिलेशन कितें तें तुज्या भावाच्या बायलेच्या मायच्या चल्याची बायल तुजी कोण जातली ओके प्रश्न हाका येना उत्तर भावजय. ओके भावजे तांचें उत्तर सारकें आसा नांव सांगा तुमचें यशवंत रामा शेट्टी. आणि यशवंतान हाचें उत्तर सारकें दिलां आनी हो प्रायज एक फावटी परत ऑडियन्सान वता आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज मोठ्यान ताळयो जाली तांचे खातीर. ओके सो आमच्यो चडश्यो फुगड्यो ज्यो आशिल्ल्यो ऑडियन्सान फुटल्यो आनी आमची पार्टिसिपंटां आसा तांकां उत्तरां येतालीं पण मातशें टेन्शन आशिल्ल्या कारणान तांकां याद येनाशिल्ली सो तांचे खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. फुगड्याचो रावंड आमचो हांगाच सोंपोवया खेळुया आमचो फुडलो रावंड. म्हाका दिसता ह्या रावंडा उपरांत बरेंशें टेन्शन कमी जालें आसतलें प्रश्न सोंपले सुटली सायबा कोणाची नांवां येवंक ना ती अशी म्हणटा आसतली. सो फुडल्या रावंडाक आमी रोखडीच सुरवात करता. फुडलो रावंड आसतलो आमचो कभी हा कभी ना. कभी हा कभी ना ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता. पळोवया ह्या रावंडचे पार्टिसिपंट रुपाली शेटये विद्या शेटये गौरी कुबल अंजली राव. ओके रावंड तुमकां जस्ट एक्सप्लेन करता हांव कितें तो पयलीं तुमकां वेगवेगळे प्रश्न विचारतले ह्या वेळार तुमी हय आनी ना म्हणनासतना उतरां दिवपाक जाय. तकली हालोवप ना उगी रावप ना इंग्लिशीन उतरां दिवप ना उलयत रावप फक्त हय आनी ना म्हणनासतना. फॉर एग्जाम्पल तुमकां जर विचारलें जेवली तुमी हां ओके कळ्ळें हय आनी ना म्हणनासतना उतरां दिवप. कभी हा कभी ना ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता. पयले पार्टिसिपंट म्हजे बरोबर आसा नांव आसा अंजली राव. तुजे बरोबर आमी हो रावंड सुरू करता कभी हा कभी ना. तुका 40 सेकंडचो टायम आसतलो वेळार तुवें हय आनी ना म्हणनासतना उतरां दिवपाक जाय. ओके रेडी ओके सगळ्यां पयलीं तुका खेळ खेळपाक आवडटा आसतलें न्ही खेळटा तूं
खूप प्राइजेस मेळ्ळा ना तुका केन्नाय मेळ्ळा ल्हान आसतना मेळ्ळा की आतां ल्हान आसतना स्कुलान खेळटाले खेळटालो डान्स करपाक आवडटा ना बरें खेळटाले पण ना आयले नेक्स्ट पार्टिसिपंट तुजें नांव सांग बोरी खुपा ओके तुज्या बरोबर हो रावंड आमी सुरू करता तुजो टायम सुरू जाता आतां दांडिया खेळपाक आवडटा रावंड तुजो ऑलरेडी सुरू जाल्लो आनी हय सुद्दां म्हणलें ताणें नेक्स्ट नांव सांग रुपाली शेटये ओके तुजो टायम सुरू जाता आतां दांडिया गरबा खेळटा सो तूं खंय वता खेळपाक अशें दांडिया गरबा चिंतून उलया मातशी हो आनी ना एवॉयड करून उलया अशें ठरवून येयला की ना फुडें आनी उलोवपाचेंच ना फुडलो प्रश्नच नाका हो आनी ना म्हणून काबार करतली रोखडीच माझे नाव विद्या शेटये. ओके तुजे बरोबर हो रावंड सुरू करता तुजो टायम सुरू जाता आतां झाडां खूब लायल्या लायला गार्डन आसा तुजें आसा हां पावस पडल्यार मातशें बरें पडटा उदक घालचें पडना न्ही हय बेस्ट पार्ट म्हणजे इतले बोल्डली तरी उत्तर दिले हो हय म्हणून ओके 4 पार्टिसिपंटां हांगासर जी आयिल्ली तांकां हो रावंड खेळपाक जमलो ना तुमच्या पैकी कोणाक ट्राय करपाक जाल्यार येवं शकता म्हाका जेंट्सांक घेवया आमी तुमी या तुमच्या पैकी कोण या ओके वॉलंटरी हांगा 2 पार्टिसिपंट आयल्या नांव सांगा तुमचें माझे नाव श्याम सुंदर परब तुमी कितें करता हांव कामां वयता ओके हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा तुमकां हॉबीज सिंगींग म्हाका कुकिंग बी म्हणटा कितें इतली संवय आयकून कुकिंग म्हाका सिंगींग ओके आमी लेडिजां कडल्यान खुबशीं सॉंग्स आयकला आनी आमचे बरोबर हांगासर पार्टिसिपंट जे आसा डेफिनेटली तेंचे कडल्यान सॉंग आयकुपाक आनी सगळ्यांकूच आवडटले सो 2 लायनी तुमचे कडल्यान क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा समजू शकता रे तुजी भावना आमी ओके तुज्या बरोबर हो रावंड आमी सुरू करतात तुजो टायम सुरू जाता आतां सॉंग्स परफॉर्मन्स बी दिल्या दिला आवडटा वचपाक डान्सिका कॉम्पिटिशनाक बी अशें आवडटा तुमी दांडिया बी खेळटा खेळटा तुमी कमिटीन आसा हांगासर आसा तुमी ऑर्गनायज करता सगळे प्रोग्राम्स बी हांगासर करता आनी हांगासर जशें बायलो येता की जेंट्स येता हांगा खेळपाक जशें दोनूय तुमकां कितें दिसता बायलां खातीर अशे कार्यक्रम ऑर्गनायज करपाक जाय कशें दोगांय खातीर आनी पावस पडटा सो लोक कशें येतात पावसानूय येता आसतली अशे त्रास जायना लोकांक येवपाक जाता येता हांगासर लोक खुबशे आसता म्हणटा तुमी आसता आनी तुका आवडटा खेळपाक बाकीचे अशे खेळ बी आवडटा तुवें पार्टिसिपेट केला खुबशे कॉम्पिटिशनांनी बी केला हां उलोवपाक खूब हुशार दिसता न्ही तूं उलोवपाक आवडटा दिसता न्ही आसतलो ओके मोठ्यान ताळयो जावनी ताच्या खातीर टायम ऑलरेडी सोंपला बरीच प्रॅक्टीस केल्ली कशी दिसता आनी उलोवपाकूय बरेच हुशार आसा ओके नेक्स्ट पार्टिसिपंटाक चान्स दिवया सपोज प्रायज मेळ्ळो जाल्यार मागीर तेंचे तांकां फोन घेवन कशें वाटपाचें तें ओके नांव सांगा तुमचें माझे नाव शेखर चारी तुमी कितें करता स्पोर्ट्स आणि कामां गव्हर्नमेंट ओके तुमचे हॉबीज कितें सिंगिंग आणि तुमी सिंगींग ओके तुमच्या कडे आतां एक सॉंग ऐकूया छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा खूप सुंदर खूप सिंगर असे सांगा टॅलेंटेड लोक हांगासर खूप आसा आनी एक टॅलेंट तुमच्या मुखार हाडपाचो आमकां संद मेळटा हेका लागून खरेंच बरें दिसता तुमच्या बरोबर हो रावंड आमी सुरू करता तुमचो टायम सुरू जाता आतां तांकां ऑलरेडी तेंच्यांनी हे क्रॉस केले टायम ते जिखले तुमकां कशें दिसता आवडलें तुमकां बरं आं बरं तुमकां अशें आवडटा कॉम्पिटिशनान भाग बी घेवपाक ओके सो आमकां हांगासर कभी हा कभी नाचे विनर मेळ्ळा नांव सांगा परत फाटीं श्याम सुंदर परब श्याम सुंदर परब जाता कभी हा कभी नाचे विनर जे आमकां खूब दिसांनी एक विनर हांगा मेळ्ळा आमचे वेगवेगळे वाठारांनी आमी जेन्ना वता खूब कमी जाग्यांचेर प्रायज वता हो कित्याक खूब जाणांक हय आनी ना म्हणल्यार रावपाक जायना हांच्यांनी हांगासर बरो कंट्रोल केला सो मोठ्या ताळजोनी तेंच्या खातीर आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज कॉंग्रेच्युलेशन्स थँक्यू
नेम मारा प्रायज जिका ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता आनी पार्टिसिपंट हांव तांकां आपयता जी पयल्या रावंडाक आशिल्ली आनी तांकां प्रायज मेळून आशिल्लो पळय ती यात पयली तुमच्या पासून सुरवात करुया. सुकांतीन कप हिट केला आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके कप हिट जाला पण ताच्या बरोबर प्रायज नाशिल्लो. नेक्स्ट पार्टिसिपंट. रितीन कप हिट केले ताच्या बरोबर प्रायज आशिल्लो सो ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. नेम चुकलो. ओके रुपालीन हांगासर कप हिट केला आनी रुपालीक म्हाका दिसता ब्लँक मेळ्ळा अशें दिसता काय प्रायज मेळूंक ना. ब्लँक काय मेळूंक ना प्रायज ताका. सॉरी. फुडले पार्टिसिपंट. नेम चुकलो. वय किरे शॉर्ट. नेम मारा प्रायज जिका हो रावंड आमी हांगाच सोंपयता पण म्हाका दिसता भुरगीं जी आसा तांकां खूब उमेद आसा खेळपाची. भुरग्यांक आमी एक चान्स दिल्यार बरो. चलयांक दिवया चान्स सगळ्यांक. कप हिट जाल्यार पण प्रायज ना. सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी आनी आमचो नेम मारा प्रायज जिका हो रावंड आमचो हांगाच सोंपयता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड. हटके रावंडाक आमी सुरवात करतली पण आयची हटके गेम कितें आसा ही तुमकां पयलीं सांगता. आमी जी पार्टिसिपंट आसा तेच्या फाटीक सगळ्यांक क्लिप्स लायला क्लॉथ क्लिप आनी पार्टिसिपंटांनी एका हातीन फाटीक आशिल्ली पार्टिसिपंटाची क्लिपां काडून आपले फुडें लावपाक जाय. एकामेकाची क्लिपां काडून तुमकां ती आपल्या फुड्यान लावपाक जाय. ओके एक हात यूज करपाक जाय आनी क्लिप्स लावपाक जाय. ओके रेडी स्टार्ट. सगळ्यांक चड क्लिपां फुडें लायता ती जातली हे रावंडची विनर. ओके राव मेजुया कितली क्लिपां आसा ती. 1 2 13 14 15 16 16 क्लिपां. 6 7 8 7 8 9 5 6 7 5. पूजा आता हटके रावंडचे विनर आनी पूजाक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. हटके रावंडा उपरांत आतां वेळ जाला आमचो आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड खेळपाचो जो आसा सगळ्यांचो आवडीचो रावंड म्हणल्यार डान्स रावंड. नवरात्री म्हणल्यार केन्ना आमी दांडिया गरबा हे नाच तर खेळटातूच पण अशा वेळाचेर आज खंयचे सॉंग हो प्रश्न सगळ्यांकूच पडला आसतलो. डेफिनेटली सॉंगूय तितलेच आमचे मजेशीर आसतले तितलेच इंट्रस्टींग सॉंग आसतले.
ओके, सगळ्या डान्सरांक खातीर मोठ्यान धाडो जावनी. दोनाय पार्टिसिपंटान डान्स सुपर्ब केल्लो. आमकां डिफिकल्ट जाला हे करपा डिक्लेअर करपाक रिजल्ट. सो तुमीच सांगा तुमकां कोणाचो डान्स आवडलो आनी कोण विनर ती ह्या रावंडची. हां, सांगा बेगीन. तुम्ही सांगा कोणाचो डान्स आवडलो तुमकां. आयचे डान्स राउंडचे विनर येता नम्रता कुबल आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि डान्स राउंडचो स्पेशल प्रायज आमी दिता कोमल हेका, ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. आमी सगळ्या माणकुल्या भुरग्यांचो एक स्पेशल डान्स राउंड घेतिल्लो आनी तातूंत आमकां विनर मेळ्ळे साची आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. गोव्यातील सर्वात विश्वासार्ह दैनिक गोवन वार्ता. सत्य, खऱ्या आणि ताज्या तवान्या बातम्या, वास्तववादी विश्लेषण, सडेतोड अग्रलेख, विविधांगी पुरवण्या यांनी परिपूर्ण गोवन वार्ता. वेगाने लोकप्रिय होत असलेल्या आपल्या गोव्यातील आपले दैनिक गोवन वार्ता घेण्यासाठी तुमच्या जवळच्या एजंटाशी संपर्क साधा. उत्तर गोवा सागर 9922691500. दक्षिण गोवा मंगेश 9922582700. आयच्या नवरात्री स्पेशल चक दे राउंडाक आमी सुरवात करता आणि आमचे पार्टिसिपंट रेडी आसा आनी तांकां आमी दिला सेफ्टी पिन्स आणि थर्मोकोल बॉल्स. पार्टिसिपंटांनी एका हातीन सेफ्टी पिन ओपन करपाक जाय, भितर थर्मोकोलचो बॉल पास करपाक जाय आनी पिन बंद करपाक जाय. मॅक्सिमम हे सिक्वन्स कंप्लीट करता ते जातले हे राउंडचे विनर. आयच्या नवरात्री स्पेशल भागातले चक दे राउंडचे रनर अप जाता रेशमा नायक आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. आणि चक दे राउंडचे विनर जाता प्रमोद आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओजरी हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो नवरात्री स्पेशल भाग हांगाच सोंपता. फुडल्या भागांनी नवरात्री स्पेशल भाग आणि तुमच्या मुखार घेऊन येतली आमी. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा. नवरात्र उत्सवाक सुरवात जाल्या. ओ शिट चेतन तुका मारता हे प्रायज दिना म्हणून. आणि आमी पार्टिसिपंटाक दिला सेफ्टी पिन्स आणि एका हातीन जावचेच ना गो ते सांगले. एक काम करा राव, ऐका राव सोडा, ऐकाय माझो हो मरे सेंटर मरे मदलो. हां